पयलें वाचप जकारियाच्या पुस्तकांतलें वाचप। दळबराच्या सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें। दळबराचो सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, सियोना पासत हांव आवेशान भरलां, ताचे पासत क्रोधाच्या आवेशान भरलां। सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, हांव परतून सियोनांत येतलो आनी जेरुसलेमा मदेंच वस्ती करतलो। जेरुसलेमाक विश्वासी शहर म्हणटली आनी दळबराच्या सर्वेस्पराच्या पर्वताक पवित्र पर्वत म्हणटली। दळबराचो सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, म्हातारे आनी म्हाताऱ्यो नव्यान जेरुसलेमाच्या चौकांनी बसतली, आपल्या उतर प्रायेक लागून आपल्या हातांत दांडो धरून ती आसतली। त्या शहराचे चौका केळतल्या चेड्या चेडवांनी भरतले। दळबराचो सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, त्या दिसांनी ह्या लोकां मदें उरलेल्या जाणांक हे एक आजापशें दिसता जाल्यार म्हाकाय तशें दिसतलें कितें? उलयता तो सर्वेस्पोर। दळबराचो सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, पळया, उदेंतीच्या देशांतली आनी आस्तामतेच्या देशांतली हांव म्हजे परजेक सोडयतलों। हांव तांकां परतून जेरुसलेमा मदेंच वस्ती करूंक दितलो। ती म्हजी परजा जातली आनी हांव तांचो देव जातलो। विश्वासीपणान आनी नितीन हांव तांकां सांबाळतलो। देवाचें उतर हें। किर्तन। कित्याक सर्वेस्पोर सियोन नव्यान बांदतलो आनी आपल्या सगळ्या वैभवान दिश्टीक पडटलो। निराधारांचे प्रार्थना तो आयकतलो, तांच्या मागण्यांची तो बेपरवा करचो ना। फुडले संतती खातीर हें बरोवन दवरूंक जाय आनी जल्मा येवची आसा ती परजा देवाची स्तुती करतली। कित्याक सर्वेस्पोर आपल्या उंच पवित्र स्थानांतावन सेकला पळयता, सर्गरतावन तो पृथ्वेर नदर घालता। कायद्याचे सुस्कार तो आयकतलो आनी मरणाचें फर्माण पडलेल्यांक सुटका दितलो। ह्या पासत सियोनांत ती सर्वेस्पराचें नांव परगडतली आनी जेरुसलेमांत ताची स्तुती करतली। सान लुका प्रमाणें सुवार्ता। एक फावटी आपणा पैकी कोण व्हड हे विशयांत शिसां मदें तर्क उठलें। तांच्या मतींत कसल्यो आलोचन्यो घुंवतात तें जाणा जावन जेजून एक ल्हान भुरग्याक आपयलें आनी ताका आपणा सशीन उबें करून तांचे लागीं म्हळें, जो कोण ह्या ल्हान भुरग्याक म्हज्या नांवान घेता तो म्हाकाच घेता, म्हाका घेता तो म्हाका पाटयल्ल्याक घेता। कित्याक जो कोण तुमचे मदें निमाणो तोच सगळां प्रास व्हरतो। आनी जुवावन जेजू लागीं म्हळें, मेस्त्री, तुज्या नांवान देंवचार दोंडायतल्या एकल्याक आमी देखलो। तो आमच्या मेळांतलो न्हय, देखून आमी ताका आडवारलें। जेजून तांकां सांगलें, ताका आडवारनाकात, कित्याक जो कोण तुमचे विरोध न्हय तो तुमचे पक्षेचो। देवाचें उतर हें।